आम्ही सद्दां आयकता की अशें म्हणटात की यूथ आसा ते युथांनी सगळे कडेन फुडें सरूंक जाय जर बदल जाय जाल्यार. आनी ताजेंच एक एग्जाम्पल आमी पळयता CCP इलेक्शनान वॉर्ड नंबर 1 जे निवडून आयला युथिका ते वन ऑफ द यंगेस्ट कॅन्डिडेट आसा CCP इलेक्शनान. युथिका, कॉंग्रेच्युलेशन्स. कशें दिसता? यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट कॅन्डिडेट. वयल्यान पयले खेपे तूं रावला आनी तुगेली मार्जिनूय तशी बरी आसा. सो कशें कितें दिसता तुका? खूप हॅप्पी आसा. एक म्हजें स्वप्न आशिल्लें कॉर्पोरेटर जावचें म्हणून आनी ह्या हाजेर ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हटल्यार इट्स अ व्हेरी बीग थिंग फॉर मी. आनी अशी एक फिलींग जी उतरांनी हांव अशें एक्सप्रेसूच करपाक शकना. तुजी वळख इन्फ्लुएन्सर म्हणून आशिल्ली, आतां वळख तुजी कावन्सिलर म्हणून जाल्या. खंयची वळख तुका चड बरी दिसता? दोनूय. आय कांट चूज. ओके. सो आनी एक गजाल आसा की अशें म्हणटा की फक्त सोशल मिडियाचेर रावन तुका कांय करूंक मेळना, पूण तूं अशें आसा की सोशल मिडियाचेरूय तुका लोक बरे भशेन वळखता आनी आतां कावन्सिलरूय म्हणून वळखतले. सो तुजो जो वॉर्ड नंबर 1 आसा थंयसर कितें इश्यूज आसा आनी तुका दिसता कितें लोकांक पर्यंत कशें एड्रेस करचें? सी इश्यूज म्हटल्यार घरा कडेन जेन्ना हांव गेल्लें कॅम्पेनिंगाक लोकांनी म्हाका थोडे इश्यूज सांगिल्ले आसा. आनी हांवें तांकां अशें सांगिल्लें सुद्दां की हांव निवडून आयलें जाल्यार हांव तुमचीं कामां करतलीं. सो आय विल मेक श्योर की हांवें तांकां जें उतर दिलां तेजेर हांव रावतलें आनी हांव ती कामां करतलें. जेन्ना आमी इन्फ्लुएन्सर्स म्हणटा सो इन्फ्लुएन्सर्स कशें आसता आमी पळयता की लोकांक ते इन्फ्लुएन्स करता की बाबा हो प्रॉडक्ट तुमी घेयात, जावं आनी कितें आसता वेगवेगळें. आनी लोकांक वचून कन्विन्स करप, आपल्याक वोट मारप. कशें कितें डिफिकल्टीज आसता दोनी गजाली करता आसतना? कितें तुका वेगळेपण जाणवता? सी एज अ इन्फ्लुएन्सर आमी फक्त व्हिडिओचेर सांगता, बट इलेक्शना टायमार कॅम्पेनींग तुका लोकां कडेन अशें फुडल्यान रावून तें कळोवपाक जाय की हांव तुज्या खातीर कितें करतलें आनी कितें ना तें. सो म्हाका अशें दिसता की सोशल मिडियाचेर जें हांव आशिल्लें आनी आतां एज इंटू पॉलिटिक्स जें आसतलें हांव खूब डिफरन्स आसा ना न्ही, बट जे ऑन फील्ड कितें जाता पळय दॅट मॅटर्स मोर देन वॉट इज इन द व्हिडिओ. ह्या विक्टरीचें श्रेय कोणाक दितलें तें? फर्स्ट ऑफ ऑल बाबूश सर, तांच्यांनी खूब हेल्प केला बिकॉज ती ऑपॉर्च्युनिटी तांच्या खातीरूच मेळ्ळा म्हाका. सेकेंडली म्हजी फॅमिली, म्हजी मम्मा पप्पा, म्हजी भयण, ग्रेटस्ट सपोर्ट. म्हाज्या वांगडा मेनली वुमन्सूच भोंवतालीं चडशीं जाणां. आनी म्हाजी जी एक कावंटींग एजंट आसा आनी म्हाजी इलेक्शन एजंट आसा तांचो बीन खूब सपोर्ट आशिल्लो म्हाका. आनी लोकांचो तर आसाच. लोक आसले म्हूण आयज हांव जिखलें. सो ती म्हाका व्हडलो सपोर्ट आनी ताच्या खातीर सदांच आसतलें.